नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज इटावा आणि सीतापुरांत प्रचार सभा केले संबोधित. अयोध्येत रामलल्लाचे दर्शन घेऊन प्रधानमंत्री करतले रोड शो. तिसऱ्या पावंड्यावेल्या लोकसभा वेंचणुकेचो प्रचार आयज सोंपलो. गोंयासयत 10 राज्यां आणि 1 केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 93 सुवातां खातीर 7 मेक जातले मतदान. सात मेक जावपी गोंयांतल्या लोकसभा वेंचणुकेचो तयारीचो नियाळ घेवपी मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांची जाल्ली पत्रकार परिशद. पयलेच फावट मतदान केंद्रांचेर मतदारांक उदक आनी अल्पोपहाराची व्यवस्था. मतदारांमदी वेंचणुके खातीर जागृताय करपा हेतान वेंचणूक आयोगान घडोवन हाडली मतदार जागृताय धावणी. वेंचणूक कर्मचारी, दिव्यांग आनी आयकॉन्स जाले वांटेकार. चेन्नई सुपर किंग्स आणि पंजाब किंग्स 11 पंगडांमदी धर्मशालात सुरू आसा चुरशीचो खेळ. पंजाब किंग्स 11 पंगडा मुखार 168 धावण्यांचे आव्हान. आणि आता खबरो विस्तारान. लोकसभा वेंचणुकेचो प्रचार सध्या तेंगशेर पावला. भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज उत्तर प्रदेशातल्या इटावा वाठारांतल्या भौशीक सभेक संबोधित केले. सगळ्यात पयलीं ते उत्तर प्रदेशातल्या इटावा हांगा भौशीक सभेक तांच्यानी संबोधित केले. भारतीय जनता पक्षान हांगा रामाशंकर कठेरिया हांका उमेदवारी दिल्या. उपरांत ते अयोध्येक वतले आनी श्रीराम मंदिरांत पुजा अर्चना करतले. उपरांत ते एका रोड शोतूय वांटेकार जातले. इटावा भौशीक सभेक उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काँग्रेसीचेर खर टिका केली. काँग्रेस हो परिवारवादी पक्ष असून आपल्याच परिवाराचे हित सांबाळटा अशें तांणी ह्या वेळार सांगले. 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था. कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई. कांग्रेस के शहजादे ने तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था. लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोर्ट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया. इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया. पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया. इतले मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तर प्रदेशातल्या सीतापूर हांगा लेगीत भौशीक सभेक संबोधित केले. ह्या वेळार तांणी पक्षान केल्ल्या उदरगतीच्या कामांचो तांणी नियाळ घेतलो. भाजपाचे वडील फुडारी घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज आंध्र प्रदेशातल्या धर्मावरमात प्रचार सभेक संबोधित केले. आंध्र प्रदेशातल्या अपराधाक आनी गुंडगिरीक ना करपाचो आमचो उद्देश आसा अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. अपराध को आंध्र प्रदेश से एक गुंडागर्दी और अपराध को समाप्त करने के लिए अलायंस किए हैं. ये रैंपेंट करप्शन को समाप्त करने के लिए अलायंस किया है. लैंड माफियाओं को समाप्त करने के लिए अलायंस किया है. आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को फिर से राजधानी बनाने के लिए अलायंस किया है. भगवान तिरुपति बालाजी की पवित्रता को फिर से प्रस्तापित करने के लिए अलायंस किया है. अंत में तेलुगु भाषा को बचाने के लिए हमारा अलायंस हुआ है. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी छत्तीसगडातल्या सूरजपुरात भौशीक सभेक संबोधित केले. ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें की इंडी घटक हो सनातन विरोधी असून राष्ट्रहिता हाड चलपी लोक हातूंत सामील आसात. फाटल्या 10 वर्सांत जाल्ल्या उदरगतीचो नियाळ तांणी ह्या वेळार लोकां मुखार दवरलो. वन के दृष्टि से MSP में कवर करने का पहले आपके सिर्फ 10 आइटम कवर होते थे. 10 आइटम, आज 90 आइटम, 90 तरीके के जंगल के प्रोड्यूस आज आपको MSP में खरीदारी हो रही है. MSP में खरीदारी हो रही है. मैं यहां यह भी आपको बताना चाहूंगा, देश बहुत आगे निकल गया 10 साल में. आज भारत की अर्थव्यवस्था
जो 11वें नंबर पर थी, छलांग लगा के आज 5वें नंबर पर आकर के खड़ी हो गई। 5वें नंबर। नक्षलवाद्या आड सुरक्षा दळाक मोठे जैत मेळ्ळा। छत्तीसगडातल्या दंतेवाडात 35 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले। हे आत्मसमर्पण लोड बर्राटू म्हणल्यारच नक्षली पुनर्वसन येवजणे अंतर्गत जाला। पोलिसांनी केल्ल्या आवाहनाचो परिणाम म्हणजे माओवाद्यांचे समर्पण असा। नक्षलवाद्यांनी हिंसेचो मार्ग सोडून संविधानाच्या रक्षणात विश्वास दाखयलो। हे सगळे 35 माओवादी वेगवेगळ्या सुवातांचेर सक्रिय आशिल्ले। नक्षलवाद्यांनी बंद पुकारल्या उपरांत रस्ते खणप, झाडां रस्त्यार उडोवप आणि नक्षली फलक लावप ह्या वावरात ते सामील आशिल्ले। दंतेवाडाचे पोलीस अधीक्षक गौरव राय हांणी ह्या घडणुकेची विस्तृत माहिती दिली। जिला पुलिस दंतेवाड़ा के समक्ष 35 माओवादियों ने समर्पण किया, जिसमें से 3 1-1 लाख के इनामी माओवादी भी हैं। ये जो माओवादी हैं ये भैरमगढ़, मलंगीर और कटे कल्याण एरिया के कमेटी में सक्रिय थे। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति है और जो दंतेवाड़ा जिले का लोन वराटू अभियान घर वापस आई अभियान है, इसका मैं समझता हूँ एक व्यापक असर है, जिसकी वजह से भारी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। लोन वराटू अभियान के तहत अभी तक टोटल जो आंकड़ा है वो 796 माओवादियों ने समर्पण किया, जिसमें से 180 इनामी माओवादी हैं। लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पावंड्यावेलो प्रचार आयज सांजे सोंपलो। ह्या टप्प्यात 10 राज्यां आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातल्या 93 सुवातां खातीर 7 मेक मतदान जातलें। ह्या 93 सुवातांचेर मतदारांक भुलोवपाक सगळ्या पक्षांनी आपली तांक लायल्या। तिसऱ्या टप्प्यात उत्तर प्रदेशातल्या 10 सुवातांचेर मतदान जातलें, जाल्यार गुजरातात 25 सुवातां खातीर, कर्नाटकात 14, महाराष्ट्रात 11, मध्य प्रदेश 9, छत्तीसगड 7, बिहार 5, आसाम आणि अस्तंत बंगालात दरेकी 4 आणि गोंय, दादरा नगर हवेली, दमण आणि दिवात दरेकी 2 सुवातां खातीर मतदान जातलें। लोकसभा वेंचणुके खातीर अयोध्येच्या रामनगरीत लोकांमदी मोठी उमेद आसा। मुस्लिम पक्षाचे आदले याचिकादार इक्बाल अन्सारी हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अयोध्ये भेटे संदर्भात खोशी उक्तायला। तांणी प्रधानमंत्र्यांच्या जैताची कामना केल्या। अयोध्यावासी भी बहुत खुश हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है कार्यकाल जो है उसका साल बड़ा बेहतर रहा और आने वाला दिन भी जो है प्रधानमंत्री स्वयं बनकर दोबारा फिर आवे। आज जो है हम भी खुश हैं और चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का स्वागत हम फूलों से करें। राम जन्मभूमीचे मुखेल पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास हांणी सांगले की प्राणप्रतिष्ठे उपरांत पयलेच फावट प्रधानमंत्री अयोध्येत येतात। ह्या वेळार ते रामलल्लांचे दर्शन घेतले और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम बार आ रहे हैं और साथ साथ चुनाव का माहौल चल रहा है। ऐसी चुनाव में रोड शो भी करेंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन में जो भी इनके सम्मान होता है उस प्रकार से दर्शन के अवधि में इनके सम्मान किया जाएगा और साथ ही साथ शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद दिया जाएगा कि रामलला के कृपा बनी रहे और इनके जो जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वो उद्देश्य पूर्ति हो और साथ साथ इनके जो रोड शो करेंगे वो भी जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उसकी पूर्ति हो। इंदोर लोकसभा मतदारसंघाचे आदले उमेदवार काँग्रेस उमेदवार अक्षय कांती बंब भारतीय जनता पक्षात सामील झाले। भाजपात सामील झाले उपरांत अक्षय कांती बंब हांणी काँग्रेसीचेर खर आरोप केले। पक्षाकडल्यान आपल्याक समर्थन मेळनासलें आनी आपलो लोकसंपर्क काँग्रेस पक्ष परत परत आडायतलो अशें तांणी सांगलें। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो करीब करीब जैसे इंदौर लोकसभा है तो 8 विधानसभा के बराबर एक लोकसभा होता है। लेकिन आप जब 2600 बूथ की बात करते हैं और 2600 बूथ पे आपको काम करना होता है तो किसी भी आदमी के पास कोई व्यक्तिगत टीम इतनी बड़ी नहीं होती है कि पूरे 2600 बूथ पे जाके अपना काम कर सके। लोकसभा का चुनाव हमेशा नीति का होता है और पार्टी का होता है और पार्टी के संगठन का होता है और पार्टी के कार्यकर्ता का होता है। लेकिन एक सीरीज ऑफ एक्शन चल रही थी, उस सीरीज ऑफ एक्शन ने मेरा मन पलटा कि मुझे अपना नामांकन का फॉर्म वापस उठाना चाहिए। जब चुनाव में 12 दिन आपके बचते हैं और लगातार अगर आपका जनसंपर्क का कार्यक्रम कैंसिल होता जा रहा है तो एक प्रत्याशी क्या करेगा। मुंबई एटीएसचे आदले मुखेली हेमंत करकरे यांच्या संदर्भात महाराष्ट्र काँग्रेस पक्षाच्या एका व्हडल्या फुडाऱ्याच्या विधानान सध्या बोवाळ जाता।
काँग्रेस फुडारी विजय वडेट्टीवार हांणी सांगला की हेमंत करकरेक आतंकवाद्यांच्या गुळयेन न्हय तर पुलिसांच्या गुळयेन मारला। वस्तुस्थिती अशी आसा की हेमंत करकरे आतंकवाद्या आड झुजताना शहीद जाल्ले। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव। हाउ टू वोट। सुरक्षित तरीके से वोट डालना भारत के लोकतंत्र को मजबूत करता है। मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है। अपनी वोटर स्लिप और पहचान का कोई भी वैध सबूत अपने साथ ले जाएं, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड। पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या कोई भी अन्य उपकरण ले जाना मना है। कोई आपको वोट डालने के लिए न रिश्वत दे सकता है, न बाध्य कर सकता है। मतदान केंद्र तक मुफ्त में ले जाने का प्रस्ताव भी एक चुनावी अपराध है। मतदान केंद्र पर पहुंच अपना बूथ पहचानिए। सहायता डेस्क पर मौजूद पोलिंग ऑफिसर और बूथ लेवल ऑफिसर या BLO आपकी मदद करेंगे। पुरुषों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए अलग कतारें होंगी। बूथ के अंदर एक समय में केवल 3 से 4 लोगों को जाने की ही अनुमति होती है। वोटिंग के 3 चरण हैं। सबसे पहले मतदान अधिकारी द्वारा आपका पहचान पत्र चेक होगा। आपका नाम और सीरियल नंबर पुकारा जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपके अलावा कोई और तो आपके नाम से वोट डालने नहीं आया है। दूसरा, मतदान अधिकारी आपकी बाईं हाथ की पहली उंगली पर स्याही लगाएगा, आपका सीरियल नंबर डालेगा, मतदाताओं के रजिस्टर पर आपके दस्तखत या अंगूठे का निशान लेगा, आपको दस्तखत की गई मतदाता स्लिप देगा। फिर आप ये स्लिप तीसरे मतदान अधिकारी को देंगे और मतदान वाले स्थान की ओर बढ़ेंगे। मतदान अधिकारी बैलेट यूनिट को रिलीज करेगा। आप अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने मौजूद नीले बटन को दबाकर अपना वोट देंगे। याद रखें, ये बटन केवल एक बार दबाएं। आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसके नाम के सामने एक लाल बत्ती जलेगी। आप EVM VVPAT यूनिट पर अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं और बीप की आवाज आएगी। लीजिए, आपने वोट दे दिया। आओ गर्व के साथ अपना वोट दें। मेरा वोट, मेरी वॉइस। देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नॅशनल पर। ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो युकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। पळोवया मुखावेल्यो खबरो। शिवसेना फुडारी मिलिंद देवडा हांणी विजय वडेट्टीवार हांच्या विधानाचेर खर टिका केल्या। हे विधान म्हळ्यार पाकिस्तानाक खुश करपाचें विधान आसा अशें तांणी म्हळां। There was a book released called 26/11 RSS की साजिश, and the same statements are coming out today by a leader of opposition. So why are they trying to appease Pakistan and blame one community? As a country, we must stand together. When there is a terror attack on Indian soil, this should not lead to appeasement. This should not lead to division based on religion. We should speak in one voice. It's extremely shameful. I'm ashamed that as an Indian, that a responsible leader from an opposition party is making this statement for the second time from the same party. ह्या विधानाचेर भारतीय जनता पक्ष लेगीत आक्रमक जाला। तांणी हे विधान म्हळ्यार आतंकवाद्याक दिल्ली क्लीन चीट आसा अशें सांगलां। भाजपाचे म्हणयारे शहजाद पुनावाला हांणी ह्या संदर्भात खर प्रतिक्रिया उक्तायल्या।
ऐसे प्रत्याशी और नेताओं ने, महाराष्ट्र के असलम शेख ने भी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार जो प्रत्याशी है उन्होंने भी आतंकी नक्सलियों के लिए किस प्रकार से आंसू बहाए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। बाटला हाउस एनकाउंटर में भी किसकी आंखों से आंसू निकले और किसने मोहनचंद शर्मा जी की शहादत का मजाक उड़ाया, ये किसी से छुपा नहीं है। परंतु कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्र नीति और राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भी आज जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति कर रही है, ये उनके असली चेहरे को दिखाता है कि मोदी विरोध में और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते आज कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे दिया है और इसीलिए पाकिस्तान लगातार कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उतर रहा है, ये आज स्पष्ट है। गोय वेंचणूक मुखेल अधिकारी रमेश वर्मा IAS हांणी आयज पत्रकार परिषद घेऊन वेंचणुके संदर्भात माहिती दिली। ह्या वेळार तांणी सांगलें की पयलेच फावट सगळ्याच वेंचणूक केंद्रांचेर मतदारां खातीर उदक आनी अल्पोपहाराची व्यवस्था आसतली। मतदान केंद्रांचेर ज्यो मुळाव्यो सुविधा जाय तितल्योय उपलब्ध आसतल्यो अशें तांणी मुखार सांगलें। Best efforts to provide all the basic amenities at our polling stations in Goa. We have this time 1725 polling stations, 863 in north and 862 in south. So out of these 1725 polling stations, we have 229 model polling stations. In these model polling stations, we have different categories of model polling stations. 14 polling stations, 20 in each district, managed by women polling officials. These are our pink polling stations. Another category is our PWD managed polling station. Total 8 are there. Then eco-friendly or you can say environmental sensitive, we have 88 polling stations, 18 in our other category. Unique polling stations, this time 3. First time we are coming up with unique polling stations, 2 which are youth managed polling stations. So overall total 229 model polling stations where we are trying to provide all the basic amenities in that manner where a voter can feel the difference in the polling. संवसारभर देशाची प्रतिमा सामर्थ्य आणि आत्मसन्मान वाढपाक जाय जाल्यार ह्या देशाक खणकर फुडाराची गरज आसा। ते खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका फुडली 5 वर्सां मेळपाक जाय अशें आवाहन आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी केलें। तशेंच तांणी ह्या वेळार अशें सांगलें की जी कामां गोंयांत जाल्ली दिश्टी पडटात ती बरीचशी आपल्या कार्यकाळात चालीक लागल्यात अशें तांणी आपल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें। शेनवारा म्हापशा आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। ह्या वेळार तांच्या वांगडा निलेश कांदोळकार, संदीप भांजी, अरुण पानकार, गोविंद पार्सेकार, जगन्नाथ पार्सेकार, सीताराम परब आनी हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। 2016च्या नोव्हेंबरात कन्सेशन एग्रीमेंट साइन केला। 17, 18, 19, 20, 21 सरकाराक पैसो येणार जावंक जाय आसलो। हांव हो उल्लेख कित्याक करता तर फिनान्शियली सरकाराक मोठ्या प्रमाणात सामर्थ्य वाढवणारो हो प्रकल्प हो आमच्या नरेंद्रजी मोदींच्या काळात जेन्ना हांव मुख्यमंत्री आसलो म्हाका तेचेर भरपूर इंट्रस्ट आसलो। म्हजो रेकॉर्ड काडून पळोवचो म्हज्या शेड्युलाचो। हांव दर आठवड्याक सोमवारचो म्हज्या शेड्युलात इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपाक आसतालो। दर आठवड्याक फीडबॅक घेवन फॉलोअप केल्यामुळे तो इतलो बेगीन जावंक शकलो। पण अजून म्हज्या माहिती प्रमाणे पैसे सरकाराक येनात ही गोष्ट वेगळी, तो आयचो विशयूच ना। गोय मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालयान मिरामार हांगा आयज मतदार जागृताय धावणी आयोजित केल्ली। ही धावणी मिरामार सर्कल ते गोय विज्ञान केंद्रा मेरेन आशिल्ली। लोकसभा वेंचणुकेत मोठ्या प्रमाणात मतदान जावपा खातीर जागृताय करपा हेतान ही धावणी आशिल्ली। ही धावणी वेंचणूक अधिकारी, वेंचणूक कर्मचारी, दिव्यांग आनी वेंचणूक आयकॉन्स ह्या धावणेत वांटेकार जाल्ले। ह्या वेळार मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा IAS हांणी मतदानाचें म्हत्व सांगलें। दरेकान मतदानाचो आपलो हक्क बजावपाक जाय आनी देशाक तेंको दिवपाक जाय अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। Here I am requesting all the Goans to come together and cast their vote in this number. We have to surpass our year figures of 75%. Please come and vote for sure. Every vote matters. That's why to take a place that I will vote for sure for my nation and support from my side to my nation.
ह्या वेळार धांवडेंत वांटेकार जाल्ल्या वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी आपल्यो प्रतिक्रिया उक्ताल्यो। सुदेश गावडे हांणी सांगलें की दिव्यांगांनी व्हडा संख्येन येवन मतदानाचो हक्क बजावचो। वोटर्स सगळ्यात आशिल्ले फ्रॉम मिरामार बीच टू गोवा सायन्स सेंटर, जितून आमी आमची ई रिक्षा जी आसा तितून व्हीलचेअर बाउंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी जे आसतले ताका वापरतले, तिचोय आमी आज उपयोग केल्लो आणि पर्सन विथ वेरियस डिसेबिलिटीज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दीस रॅली along with other voters. I appeal all the person with disability voters to vote on 7th May. दिव्यांग आयोगाचे सचिव ताहा हाजिक हांणी सांगलें की ही वेंचणूक म्हत्वाची आसून चडांत चड लोकांनी आपलो अधिकार बजावचो। Very happy to be here in the rally today in the morning from the Miramar Circle till the Goa Science Center, appealing all the people here to come in maximum numbers and vote. This time the voting is completely inclusive, so it is please come out, the facilities are there. 7th of May. भारतीय जनता पक्ष बहुजन समाजाची वेंचणुके वेळारच याद करता असो आरोप बहुजन समाजाच्या फुडाऱ्यांनी केला। बहुजन समाजाचे फुडारी गिरीश चोडणकर, आदले मंत्री चंद्रकांत चोडणकर, आदले आमदार धर्मा चोडणकर, आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अमित पालेकर हांणी पत्रकार परिशदेत हो आरोप केलो। गिरीश चोडणकर हांणी सांगलें की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो उद्देश बहुजन समाजाच्या आड आसा। ते आरक्षण सोंपोवपाक सोदतात, पूण वेंचणुके वेळार ते फटीची आपुलकी दाखयतात। की भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांची आवय जाका म्हणटा RSS त्यांची सदांच आयडियोलॉजी ही बहुजन समाज विरोधी, ते OBC विरोधी, ते ST विरोधी आणि ते दलित विरोधी। आणि RSSाक हे रिझर्वेशन म्हणटा ते काबार करपाचें आसा आणि प्रत्यक्षान त्यांनी हे प्रोसेस हो सुरू केल्लो आसा। तो जावं उत्तराखंडात सुरू केला, गुजरातान सुरू केला आणि ही प्रक्रिया ते मुखार हळूहळू करून व्हरपाक सोदता। पूण जेन्ना इलेक्शन स्टार्ट जालें तेन्नाच्यान तांकां OBC SC STचो पुरतो सुरू जालो आनी पयर सावथाक एक 3 भंडारीच्या लिडरांक घेवन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक लायली। आमी तशें उत्तर तांकां दिवपाक गेले ना। परत नॉर्थाकूय तेणी सेम सुरू केला। आमचो कॅन्डिडेट रमाकांत खलप हाचे विरुद्ध प्रचार सुरू केला आणि खंय तरी वेगळ्या कास्टाच्या एका अपील करपाक सुरू केली। शेवट आमी एक इलेक्शन लडयता आणि प्रत्येक इलेक्शन आणि पॉलिटिक्स म्हणजे कोण आपलो मुद्दो सारको लोकांक पटोवन दिवपाक शकता। भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तानावडे हांणी सुमार 100 भाजपा समर्थकांक भाजपात प्रवेश दिलो। शेनवारा हळडोणात जाल्ल्या एका कार्यावळीत तांणी तांकां येवकार दिलो। ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, हळडोणेचे आदले आमदार ग्लेन टिकलो, उत्तर गोंय भाजपाचे उपाध्यक्ष फ्रँकी कारवालो, हळडोणा भाजपाचे सरचिटणीस आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। उत्तर गोंयच्या 20 मतदारसंघांतल्या कदाचित आमकां हळडोणा मतदारसंघात जर कमी मतदान जालें किंवा लीड कमी मेळ्ळी जाल्यार आमकां दिसलें की हळडोणान आमकां कित्याक कमी पडटालें आनी म्हणून सगळ्यांचे रोहनाचें म्हणणें आशिल्लें की आमी आमचे कांय जे लोक आसात तेन्ना आमच्या पार्टी बरोबर काम केल्ले आसात, जे आमचे वेलविशर आसात, कदाचित एखादी खंय तरी चूक जाली आसत, पार्टी कडल्यानूय जाली आसत आनी म्हणून आमचे कडेन दुरावल्ले जे आसात तांकां परत एकदा पार्टीच्या ह्या परिवारान हाडपाक जाय आणि म्हणून हो लास्ट मिनीट कार्यक्रम जो आसा पक्ष प्रवेशवास आमी केल्लो आसा। त्यामुळे निवडणुकीक अजून 2-3 दीस आसा आनी त्यामुळे फायनली जे तुम्ही सगळ्यांनी जर साथ केली, सगळ्यांनी जर आपापल्या पद्धतीने काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी बऱ्या तरेचे लीड ज्या तरेन सगळ्या मतदारसंघा भितर आमी करतात तशें लीड हळडोणा मतदारसंघा भितर मेळपाक कांयच हरकत ना। कारण तुमकां परवरी शेजारी मतदारसंघ ह्या सायडींतल्यान तुमकां म्हापसाय लागता आणि त्यामुळे सगळ्या बार्देस तालुक्या भितर सगळ्या तालुक्यात बार्देस तालुक्यात 7 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांक आमकां लीड दिवपाचें आसा। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हातांत देश सुरक्षीत उरतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह गोंयांत आयले तेन्ना लोकांनी तांकां खूब प्रेम दिलां। 10 वर्सां जालीं नरेंद्र मोदीची आनी ते भाशा उलयतात विकसीत भारताची। लास्ट 10 वर्सां हांव अपक्ष जरी आशिल्लो जाल्यार परवरी मतदारसंघात आमी एकूच निर्णय घेतिल्लो की देश
सारख्या मनशाच्या हातान सुरक्षीत उरचो आणि ते जाल्यार फक्त नरेंद्र मोदीजी आणि ताच्या खातीर सातत्यान लास्ट 2 टर्म जरी आमी अपक्ष आशिल्ले आमी बार्देस तालुक्यांत परवरी मतदारसंघात मॅक्झिमम लीड तेन्ना भारतीय जनता पार्टीक आनी भाव दिली. आज प्रवेश करतकच एक म्हणल्यार वारे अब की बार 400 पार आणि फिर एक बार मोदी सरकार हो नारो चल्लो आणि एक क्लियर आसा की सेंटरात मोदीजी येता. तांचे प्रेम गोंया खातीर दिश्टी पडले कारण पयर ते आयले आणि काल अमित शहाजी आयले. देशाचे मेन 2 प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्री 2 सिटां खातीर फक्त 15 लाख पॉप्युलेशनाक एड्रेस करपाक येता तेन्ना आमकांय कळपाक जाय की ते सिरियसली कशे पळयतात. हळदोणेचे आदले आमदार ग्लेन टिकलो हांणी भाजपांत सामील जाल्ल्याक तांणी घेतिल्लो बरो निर्णय आसा अशें सांगलें. भाजपाक जैतिवंत करपाक नेटान वावरात असो उलोय तांणी ह्या वेळार मारलो. सगळ्यांक खबर आसा की ह्या दिसांनी लग्नां जातात, खूब लग्नां जातात. 2 तारखेर आतां 5 तारखेर जातली काल ते खूब लग्नां आनी लग्नां जातकच ते मूर्त आसता. मूर्त म्हणजे तो टायम एकदम इम्पॉर्टंट फुडें बरें जावचें. तशेंच आयज सगळे तुमी आयज आमच्या भारतीय जनता पार्टीक आयज मॅरेज जाल्ली आसा आनी ते फॉर गूड रिजन बरे खातीर. आनी हांव समजून येता की आमी आमचे आयज भारतीय जनता पार्टीक तुमी आयज सगळे आमच्या बरोबर जाल्ले आसा आनी एक बरी गजाल की आमचो अध्यक्ष आमचो ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदी आयज इतलो खुशाल जालो की आमचे आयज परिवार आमच्या मतदारसंघान गोंयभर आनी देशाक तुमी आयज तेगो दित आसा आनी आयज बरें काम फुडें व्हरतले. आनी आतां खेळा म्हळ्यार इंडियन प्रिमियर लीग. आयज इंडियन प्रिमियर लीगाच्या खेळांत चेन्नई सुपर किंग्स आनी पंजाब किंग्स 11 हांच्या मदीं खेळ सध्या सुरू आसा. पंजाब किंग्सान कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. पयली खेळटना चेन्नई सुपर किंग्स पंगडान 20 षटकांत 9 गडे वगडावन 167 धावण्यो केल्ल्यो आनी पंजाब किंग्स 11 पंगडा मुखार 168 धावण्यांचें आव्हान दवरलें. चेन्नई सुपर किंग्स पंगडाच्या वतीन रवींद्र जडेजान सगळ्यांत चड 43 धावण्यो केल्यो जाल्यार चेन्नई सुपर किंग्स पंगडाचो मुखेली ऋतुराज गायकवाड हाणें 32 आनी डॅरिल मिशेल हांणी 30 धावण्यांचें योगदान दिलें. राहुल चहर आनी हर्षल पटेल हांणी सगळ्यांत चड पंजाब किंग्स पंगडा खातीर 3 गडे बाद केले. उपरांत खेळपाक देविल्ल्या पंजाब किंग्स 11 पंगडान निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना 18 षटकांत 9 गडे वगडायल्यात आनी 122 धावण्यो केल्यात. आयज सांजेच्या 7:30 वरांचेर जावपी दुसऱ्या खेळांत लखनौ सुपर जायंट्स आनी कोलकाता नायट रायडर्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. काल जाल्ल्या खेळांत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरून गुजरात टायटन्साचेर जैत जोडलें. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू मुखार 148 धावण्यांची मोख गुजरात टायटन्सान दवरिल्ली. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयच्या चडांत चड तापमान 33.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज इटावा आनी सीतापुरांत प्रचार सभा केले संबोधीत. अयोध्येत रामलल्लाचें दर्शन घेवन प्रधानमंत्री करतले रोड शो. तिसऱ्या पावंड्यावेल्या लोकसभा वेंचणुकेचो प्रचार आयज सोंपलो. गोंया सयत 10 राज्यां आनी 1 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 93 सुवातां खातीर 7 मेक जातलें मतदान. सात मेक जावपी गोंयांतल्या लोकसभा वेंचणुकेचो तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांची जाली पत्रकार परिशद. पयलेच फावट मतदान केंद्रांचेर मतदारांक उदक आनी अल्पोपहाराची वेवस्था. मतदारां मदीं वेंचणुके खातीर जागृताय करपा हेतान वेंचणूक आयोगान घडोवन हाडली मतदार जागृताय धांवणी. वेंचणूक कर्मचारी, दिव्यांग आनी आयकॉन्स जाले वांटेकार. चेन्नई सुपर किंग्स आनी पंजाब किंग्स 11 पंगडा मदीं धर्मशालात सुरू आसा चुरशीचो खेळ. पंजाब किंग्स 11 पंगडा मुखार 168 धावण्यांचें आव्हान. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.